आमी 3 फेजींनी प्रचार करून आयज सांजचो 5:00 आमचो प्रचार सोंपता. गोंयांत आसलेले 2 लोकसभेचे सीट आनी आतांच्या ह्या फेजीत आसलेले 3 विधानसभेचे सीट आमकां 100% खात्री आसा की ज्या पद्दतीत आमी प्रचार केला त्या पद्दतीत आमकां यश हे निश्चितच आसा. आनी गोंयांत हें केल्लें काम आमी कार्यकर्त्यांच्या समोर दवरलें, कार्यकर्त्यांनी तें लोकां समोर पावयलें. लास्ट फेजींतल्यान ज्यो जाहीर सभा जाल्यो ज्यो पुराय मॅक्झिमम मतदारसंघांनी हांव सगळ्या म्हणना तरी मॅक्झिमम मतदारसंघांनी जाहीर सभा घेवपाचें काम आमी केलें आनी त्या निमित्तान सगळी कडेन आमी पावले. म्हाका दिसना की आमच्या इतको बाकी खंयच्याच पार्टीचो प्रचार जाला सो म्हाका दिसना. आनी नवीन जशें आमी म्हणटात जर नवो भारत घडोवपाचो आसत जाल्यार तें एकटें दुसऱ्या मोदीचें काम नासून सगळ्या लोकांचें, प्रेस मिडियाचें सगळ्यांचें म्हणजे 130 करोड जनतेचें हें काम आसा. आनी नक्कीच आमी 72 वर्सां उपरांत जेन्ना पंतप्रधान स्वप्न दाखयता की नवो भारत घडपाक जाय, तो नवो भारत घडोवपा खातीर ह्या फावटीची निवडणुका ही खूब म्हत्वाची आशिल्ली आनी नक्कीच पुराय देशभरांतल्यान हेका खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळटा. गोंयांतले मतदार हे सुज्ञ आसात आनी तांच्यांनी परत एकदां हे दोनूय सीट हे पंतप्रधान मोदीजी खातीर आनी आमी हे फावटीचें मत मागता आसतना सुद्दां देशा खातीर भारतीय जनता पार्टीक मत हो कन्सेप्ट लोकां समोर मांडलो. पयलेच फावटी हो कन्सेप्टूय लोकांक लायक जाल्लो आसा आनी नक्कीच गोंयांतली सगळी जनता ही भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या मताधिक्यान मत दितले.